अरेस्ट जाला हॉस्पिटलच्या आणि ताका पुलिशेन अरेस्ट करून 2 दिसाचो रिमांड घेतला. आता हातून कितें जालें, भिमाप्पा चिलवाडीन कितें केलां, अशी बारीक बारीक बायलां, साद्या बायलांक टार्गेट करून लोन दिता म्हणून सगळ्यां कडल्यान भांगर घेतला आणि आता तांकां तो भांगर रिटर्नूच करिना जेन्ना दे आर रेडी टू पे द मनी वॉट दे हॅव टेकन. आणि हे एक अक्षरशः गोल्ड स्कॅम आसा. हे स्कॅम केल्लें आसा तांणी. आमी आतां इंटरव्हेन्शन फायल केलें ताच्या बेलीन. आमचें इंटरव्हेन्शन अलाव केलां आणि ही मॅटर आता 10 तारीख दवरलेली आसा शुक्रारा, येता ते शुक्रारा फॉर ऑर्डर्स. सर हांव ते TBC ज्वेलर्स कितें स्कॅम जाला पळय तितून हांव कामाक आसलेलें. म्हाज्या विश्वासाचेर लोकांनी गोल्ड दवरलेले सर. तांकां एक गरज आसा, कोणाचे भाव बरो नासलेले, कॅन्सर पेशंट आसलेले, तेंच्या ट्रिटमेंटा खातीर, कोणाक घर बांदचे खातीर तेणी कमी इंट्रस्टाचे लोन मेळटा म्हणून दवरलेले सर. कित्याक की बाकी कडेन चड इंट्रस्ट आसा म्हणून तशी दवरलेले. पूण तेणे अशी गरीब लोकांचेर अशी हें करपाचें न्हू सर. आमी पैसे आता आमी हेजे कडे गोल्ड लोन घेतले, आमी पे बी केले, हेणे आमकां दिवपाक जाय न्हू. आमी काय म्हणून भोंवतले आतां कोर्ट, पोलीस स्टेशन, कोर्ट म्हणून एक सकाळी आमी वयतात, दनपारां घरान येतात. जावण ना काय ना, आमी कितें म्हणून करपाचें. आमकां कोणी तरी हेल्प म्हणून अशी ताका कोण हें करना, तो बिंदास भोंवता. एक कोर्टान बेलीक घालता, ते मेळ एका दुसऱ्या कोर्टान घालता, दुसऱ्यासून तिसऱ्या कोर्टान वयता. हें अशें चलत रावतलें, मागीर आमकां न्याय कोण दितलो सर.